धर्मापूर मुळावे शाळेच्या खेळामळाची अवतिकाय जाल्या। खेळपाच्यो सुविधा हुमकळटना दिश्टी पडटात। पुराय खेळामळार थळावे यंत्रणेची आडनदर जाल्ल्यान झाडां झोपां वाडल्यात। खेळपाचे जाले जाल्यार रेबो सांगात दिता। सरकार म्हणटा खेलो इंडिया, भुरगीं विचारतात खंय रेब्यात खेळप। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमच्या फाटल्यान दिसता ती गव्हर्मेंटाची इस्कॉल प्राथमीक शाळा। ह्या शाळेक कितलेशे भुरगे जे आसा ते शिकतात आनी हे धर्मापूर हांगा ही शाळा आसा। आज तुम्ही सदांच सरकार म्हणटा की भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवचें, बरें खेळपाचें ग्राउंड दिवचें, बरो दर्जो भुरग्यांनी करचो म्हणत। आनी आज ह्याच शाळेच्या मुखार जे खेळपाचे आयटम आसात, ह्या आयटमाची किती दुर्दशा जाली ती दाखयता तुमकां आमी। आज हांगा झोपाळो आसा, घसरगुंडी आसा, हेजेर कितली झाडां वाडल्या ती पळयात। ही एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे डिपार्टमेंट हांगा पळयना, म्हणूनच आज येदी व्हडली ही झाडां ह्या झोपाळ्याचेर आनी घसरगुंडीचेर चडले कडेन आसात। ही निवळ करपाक जाय आसली, ही निवळ करपाक तांकां याद जायना। एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा हे कित्याक अशें करून फाटीं रावता म्हण कळना। हे एकूण कितलीशीं आमी दाखयले कडेन आसात की एज्युकेशन डिपार्टमेंट ज्यो शाळा तेंची परिसर कशी करून निवळ करता आनी कितली दुर्दश जाली ती आमी दाखोवन दिले कडेन आसा। तरी पूण हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसात हे जागी जायनात। हेंकां आतां जागी कोणी करपा म्हण कळना, हेंचेर एक्शन जातली काय ना हेंय पळोवचें पडटा। ते कितें करूं आसात, पगार घेवपा आसात काय हे फक्त हांगा मौज मजा करपा आसा काय म्हणून। हांगा भुरग्यांक आतां खेळपाचें खंय भुरग्यांनी, भुरग्यां म्हणटा तुमी बरें सुटसुटी व्यायाम जातो करचो म्हणटात आनी हो व्यायाम करपाचो हें हांगा तेणी पळोवपा जाय आसता। कितले इस्कॉल कॉमेर्स जाले की ना थंय निवळ करपा जाय पडटा। कितलीशी जिवाणी हांगा येवपाक शकतात। आज लोक सांगता त्या प्रमाणे हांगा कितली जिवाणी येतात आनी अशें करून जर भुरग्यां सुद्दां जर एक घास मारलो जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो। म्हणून लोक मागतात एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन बेगीच्या बेगीन हांगा जो परिसर आसा शाळेचो हो निवळ करचो, झाडां मारची आनी भुरग्यांक बरे भशेन खेळपाक दिवचो म्हणून। पयलें कारण म्हणल्यार हेड मिस्टर्स आहात तेणें गोवोरमेंटाक बरोवन घालूंक जाय आनी तेजो हिशोब कितें आहा तें दाखोवपा जाय। तें पळोवपाचें ना, हें गोवोरमेंटान लक्ष दिवन काम करपा जाय। त्या भुरग्यांक पळयलें जाल्यार तिंगा तोंड जालां ओळें, भंय दिसता कोण रेप्टायल्स आनी कितें येयत म्हूण। आनी तेका लागून गोवोरमेंटान जाता तितलें तें पयलें साफ करपा जाय आनी ते टिचरींनी सांगपा जाय गोवोरमेंटाक हें सगळें मदत करून घे म्हण। आज भुरग्यांक थिंग खेळपाक मेळना न्हू। आतां भुरग्यांक कांय खबर ना, पावसूय पडटा आनी तोंड जालां व्हडलें, तिंगा भंय दिसता वचपाक, निसर्ग आहालाय। आनी तो झोपाळे कांय ना तेका ना कांयच ना, कोण गोवोरमेंटाचेर लक्ष घेयना, भुरग्यांक लक्ष घेयना, येयले भुरगे गेले कांय ना। एक वटेन सरकार म्हणटा की भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवपाक जाय, खेळपाक जाय म्हणून। हांगा खेळोंक मेळटा सांगता खूब पूण करना कांय झिरो करता सारकें, कांय ना काम करपाचें। सांगता जाय ते अशें करतलो तशें येवन पळया तुमी कोण कितें करता कांय ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।